गजाल म्हणजे तुमचे पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न मेळटलो असे खुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांनी जाहीर केला। कसे पळयता तुम्ही या गजालीकडे आणि कितली महत्वाची? खूप महत्वाची गोष्ट असा, कारण देशभरातल्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान असा। लालकृष्ण अडवाणीजी हे भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते, ज्यांनी जनसंघापासून भारतीय जनता पार्टी म्हणजे जी भारतीय जनता पार्टी ज्यावेळेस स्थापना झाली तातूंतले एक संस्थापक हे लालकृष्ण अडवाणी आशिल्ले, ज्यांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी ह्या देशभरा भितर वचपाक वाडोवपाक खूप त्यांचे योगदान आसा। सोमनाथापासून अयोध्येपर्यंत राम मंदिराच्या विशयाक त्यांच्यांनी जो रथयात्रा केली तातूंत त्यांचो सिंहाचो वांटो आसा। आनी तेला आज आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तांकां भारतरत्न पुरस्कार दितले अशें ट्वीट केलें आनी देशभरातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक आनंद जालो, कारण हो भारतीय जनता पार्टीच्या सामान्यांतल्या सामान्य कार्यकर्त्याचो सन्मान आसा। आनी ताका लागून हांव आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी हो इनिशिएटीव घेतलो आनी आमचे श्रद्धेय लालकृष्ण अडवाणीजी हांचें अभिनंदन करता की तांकां भारतरत्न पुरस्कार जाहीर केलो। धन्यवाद। आणि एक महत्वाची गजाल म्हणजे लालकृष्ण अडवाणी यांना आयज भारतरत्न जाहीर केलो। खुद्द प्रधानमंत्र्यांनी ती माहिती दिली आपल्या सोशल मीडिया हँडलाचेर। सो ताचेर तुमची रिएक्शन कितें? ना खूब बरें दिसता, म्हणजे खरोखरच आज जो आमचो आदरणीय प्रायम मिनिस्टर ज्या पद्दतीन काम करता, म्हणजे पयलीं आमी पळयलां की कोणाक रत्न भारतरत्न पद्मश्री जावं ताका कॅटेगरी हें नाशिल्लें, ताका ताळ तंत्र नाशिल्लो, कोणाकूय काडलो आनी दिलो अशें जातालें। पूण आज खरो कोणाक डिजर्वींग आसा ताकाच तो मेळटा। आनी लालकृष्ण अडवाणी आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सिनियर लिडर एक तर तो आशिल्लोच, पूण ताणें देशा खातीर खूब आपले सॅक्रिफायसीस केल्या। ह्यो सगळ्यो सॅक्रिफायसीस म्हाका दिसता लक्षांत घेवन आज तांकां भारतरत्न दिला। आमच्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यां खातीर खूब उमेदीचो क्षण, अभिमानाचो क्षण अशें म्हाका दिसता।